सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. एक मधुर ताळो इश्टांची संख्या वाडयता आनी गोडव्यांचें एक उतर मानसुगी सोडयता. तुजे कोडे शांतीन जियेतात तांची संख्या वाडूं, पूण अजारां मदें बूद दिवपी म्हणल्यार एकूच जावं. तूं इश्ट सोडूंक सोदताय जाल्यार ताची परिक्षा कर आनी रोखडोच ताचो विस्वास दवरूं नाका. कोण कोण आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वाशी रावचो ना. कोण कोण इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी 10 जाणां मदें तुका लॉस करूंक तुमची झगडीं उक्ती करता. कोण कोण तुज्या मेजार बसूंक तुजो इश्ट, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वाशी रावचो ना. तुज्या सुखांत तो तुजोच जातलो आनी तुज्या चाकरांक पर्यान बूद शिकयत, पूण तुजेर नोश्ट येयत जाल्यार तो तुजेर परततलो आनी तुजे नोदरे भायर वचून लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतावन तूं पयस राव आनी तुज्या इश्टा कडेन चतुरपणान भोंव. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार एक घोट आसरो. असलो इश्ट मेळटा ताका एक धेवो सांपडटा. विस्वाशी इश्ट इतली मोलादीक वस्त ना आनी ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार जिविताचें ओखळ कशें. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार जिविताचें ओकोत कशें आनी सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक तो मेळटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो खरें इश्ट करून दवरता, कारण जसो आपूण तसो ताचो इश्टूय जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तूं सगळ्या परस वंदिवंत सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश. तुजें उतर हांव कधीच विसरचो ना. जबाब: तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचुऱ्यां मनांत कळून नियाळटलो. जबाब: तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोष. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब: तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, तांचेर आसा म्हजो संतोष. तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू जुड्यान जॉर्डाना पेली तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपुंजी ताचे भोंवती एकठवल्यो. आपले संवय प्रमाणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक दिलो. थोडे फारिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें:
घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक आमकां रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या भाड्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचण्याच्या ओरोंबाक ठावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातोलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतच शिशांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत ते पयले बायलेचेर आड पोटवाद करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोटवाद करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ इश्ट आमच्या जिविताचो म्हत्वाचो भाग. उत्पत्तीच्या पुस्तकान सोबितायेची गरज आसा हाचेर भर दिल्या. पूण सगळे गोड उलोवपी मनीस विस्वासान घेवपा सारके इश्ट न्हय. आदले काळांत आमकां बरो आसलोलो आनी आमी फावो न्हय तसले आसले. तरी आमचे मुखार उबे रावय इश्ट आमी वळखतात. पूण आमचो फायदो घेवन फावो त्या वेळार आमकां सोडून वचपी हेर इश्ट आसले. आमच्या इश्टा विशीं विवेक बुद्धी करप गरजेचें. एकामेकाची वेदना आनी खोशी आनी दूख जाणो जावपाचो संबंद. आमी फूट पडपा खातीर न्हय तर सहभाग आनी एकचारा खातीर कशी निर्माण केली ते. आमचे मतभेद आसात आनी तांचो ओठ आमी इश्ट जावंक शकनात अशें न्हय. जायतीं काजारां दोशी जाल्यांत आनी खुशीन गेल्यांत. हाका लागून आमकां वेगळे करपाची गरज ना, कारण आमचे मतभेद हे सदांच आसले आनी आमकां एकामेकाची गरज आसा हें जाणो जावन एकामेकां कडेन उबे रावतात. दोनया आमच्या जिवितांतल्या इश्टा खातीर आमी तुजे उपकार मानतात. तुवें आमकां आनीक आसात तशें केल्यात. मतभेद आसुनूय पर्यान एकामेकाचो मोग करपाचे इश्टागतीचे देणे दर एका जोडप्याक आशिर्वाद दी म्हूण आमी तुजे कडेन मागतात.